देवा लागी मागोंक जाय हे आमी जाणाव, पूण आमी कोणा लागी मागतां आनी मागतेल्याचो मनोभाव कसो आसूंक जाय म्हणून जेजून बारीस साद्या उतरांनी सांगून दिलां. आमी आमचे मागणे उबारचो देव कसलो म्हणल्याचेर आदारून आमचे मागणेय बदलता वा मागणे रुपीत जाता. सर्गींच्या आमच्या बापा विशीं आमकां समजावून सांगच्याक जेजून एका संवसारी बापायची आनी ताणें आपल्या भुरग्यांत थंयसरची रीत विवरिली. खंयचोय एक बापूय आपणा लागीं कितेंय दी म्हणून मागलेल्या भुरग्याक इन्कार करिना. बिलकुल आपल्या भुरग्याक दिवंक नजो जाल्लें एक बापूय दिना, ताका वायट दिना. असंपूर्ण अस्कत समाजान कोठो म्हणून लेखलेलो बापूय सयत आपल्या भुरग्याक म्हणटाना बरेंच दिवंक आशेता. हो अनुभव समजूंक कश्टांचो जावंक साध्य ना, कित्याक हो दीस पडतो वा चलते जिणेचो कुटुंबांतलो आनी समाजांतलो अनुभव. बापायन आपल्या भुरग्यांची गरज सुदारसूंच्या संबंदी गजाली समजूच्याक देव ताच्याकय बरो म्हूण समजूंक जेजू शिकयता. जेजूची तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. ही उतरां दिसपडत्या बापूय भुरग्याच्या अणभोगाक जोडल्यांत. तेच परी देखून जें कितें तुमी हेरांनी तुमकां करूंक जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. ही उतरां आमकां हर एकल्याक आमची मागणी आमकां चडीत बऱ्या रितीन सुदारसूंच्या आमच्या सर्गींच्या बापाक आनी आमच्या पेल्याक वा हेरांक जोडटात. अशें मागणें सर्वांक एकामेका जोडटा. मागण्यांतय बरवसो आनी विश्वास उदेवचे दिशेन जेजून उलयल्लीं सुवार्थेंतलीं उतरां आमची मत उजवाडायतात. समजूंक सुलभ आशिल्ली बापूय भुरग्याची सर देवाक उगडापें करतात आनी मागण्यांत पात येवंक मागणें करूंक यकीनपणान भुरग्या परी हट धरून मागोवंक आमकां आपयतात. तर मागतात ती सर्गींच्या बापाक लागीं जातात.